नमस्कार. पणजे दूरदर्शन केंद्राच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. आतां पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. परवरे उड्डाण पुलाच्या निमण्या सेगमेंटाचें काम पुराय. चवथी आदी पूल सुरू करपाचें सरकाराचें नियोजन. गोंय नितळ आनी सुंदर दवरपाची जबाबदारी प्रत्येक नागरिकाची. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत. टाटा पॉवर कंपनीक गोंयांत वीज वितरण करपाक दिवचे नात. वीज मंत्री सुदीन ढवळीकर. विकसीत भारत जी रामजी येवजणे खालचो पयलो हप्तो केंद्रीय शेती मंत्र्यांनी केलो वितरीत. आणि राज्यांत 9 जुलै मेरेन येलो अलर्ट. महाराष्ट्र, अस्तंत बंगाल, ओडिशा आणि केरळम खातीर रेड अलर्ट. आणि आता खबरो विस्तारान. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फाल्यां इंडोनेशिया भेटेर वचपाक भायर सरतात. प्रधानमंत्र्यांची ही इंडोनेशिया भेट भारत आणि इंडोनेशियाच्या मदीं व्यापक रणनीतीक भागीदारीक नवी गती दिवपाक म्हत्वाची मानतात. इंडोनेशियातले भारतीय राजदूत संदीप चक्रवर्ती हांणी ह्या विशयी अदीक माहिती दिली. हम जो समझ के आ रहे थे कि किस तरीके से वर्ल्ड ऑर्डर बनता है उसमें टूट आ गया है. आप देखिएगा वेस्ट में भी टूट आ गया है. तो इसमें जो ग्लोबल साउथ के लीडर्स हैं, भारत, इंडोनेशिया, इनके बीच में जो संबंध है वो अगर सुदृढ़ होगा, आई थिंक विश्व के लिए बहुत अच्छा होगा. और मुझे लगता है कि इस उद्देश्य से प्रधानमंत्री जी इस देश की यात्रा पे आ रहे हैं. कई बार प्रधानमंत्री इस रीजन का दौरा किए हैं, सही सारे देशों में गए हैं, आसियान समिट्स को अटेंड किए हैं और ये उनकी चौथी यात्रा है इंडोनेशिया की. और मुझे लगता है एक प्रायोरिटी रहा है आसियान और उनका लुक ईस्ट पॉलिसी. और उसके संदर्भ में मुझे लगता है कि आसियान सेंट्रलिटी को अगर हम मानते हैं तो इंडोनेशिया का बहुत बड़ा भूमिका है. सबसे बड़ा देश है आसियान में, सबसे बड़ी इकॉनॉमी है. परवरे फ्लायओव्हराचो निमणो सेगमेंट उबारपाचें काम काल पुराय जालें. पुलाचें हेर बांदकाम लेगीत पुराय जायत आयलां. फुडल्या 2 म्हयन्यांत म्हळ्यारूच सप्टेंबरांत फ्लायओव्हराचें उक्तावण जातलें अशें मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. काल मुखेलमंत्र्यांनी ह्या कामाची पळोवणी केली. ह्या वेळार भौशीक बांदकाम मंत्री दिगंबर कामत, पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे आनी हेर अधिकारी हाजीर आशिल्ले. हो पूल फकत परवरे वा गोंया खातीरूच न्हय जाल्यार राष्ट्रीय महामार्ग 66चेर 5 राज्यांक जोडटलो अशें मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. This is a NH66 highway from Bombay to Kanyakumari, which covers the 4 states: Maharashtra, Goa, Karnataka, Kerala and Tamil Nadu. म्हणजे आम्ही 5 स्टेटी जोडपी NH66 ह्या नॅशनल हायवेच्या फ्लायओव्हराचो एक सेगमेंट शेवटी उरला तो वयर काडपा खातीर आयला. इट इज नॉट ओन्ली द परवरी फ्लायओव्हर, हे पयलीं सगळ्यांच्या लक्षांत आसूनी. त्या खातीर म्हत्वाचें आसा आमी 5 स्टेटी कनेक्ट करता म्हणून हो फ्लायओव्हर जो आसा हो खूब इम्पॉर्टंट आसा. हांवें सांगलें की ही कनेक्टिविटी इट इज नॉट ओन्ली फॉर द गोंयकार आनी परवरकार, तर ही कनेक्टिविटी इट इज 5 स्टेटी ज्यो कनेक्ट जाता ह्या सगळ्या लोकां खातीर आसा. म्हणून आयचो सेगमेंट जो वयर काडटा तो तितकोच इम्पॉर्टंट आसा आमकां. हो उड्डाण पूल येरादारी खातीर उक्तो करच्या 2 दीस पयलीं भौसा खातीर उक्तो दवरतले. त्या उपरांत फक्त वाहनांकूच प्रवेश आसतलो अशें मुखेलमंत्र्यांनी सांगलें. ताज्या पयलीं 2 दीस लोकां खातीर पूल उगडो दवरतले आमी. कित्या खातीर? वयर वचून लोकांक भोंवोन पळोवपाक, फोटोग्राफ्स घेवपाक, सगळ्यांनी अनुभवचो की कशा पद्दतीचो फ्लायओव्हर आसा. कित्याक एकदां ट्राफीक सुरू जालें काय परवरकारांक वयर वचून पळोवपाक मेळचें ना, म्हणजे क्रॉसूय करूंक मेळचें ना की उबय रावंक मेळचो ना. चवथी वेळार लोकांक येरादारीच्या कोयणीचो त्रास जावचो न्हय ह्या खातीर हो उड्डाण पूल येरादारी खातीर उक्तो करपाचो सरकारचो निर्णय आसा अशें भौशीक बांदकाम मंत्री दिगंबर कामत हांणी ह्या वेळार सांगलें. त्यांना एक महत्वाचो पॅरामीटर इज इन्फ्रास्ट्रक्चर. ह्या गव्हर्मेंटान 5 वर्सांत
कितें इन्फ्रास्ट्रक्चर दिलां लोकांक, जनतेक कितें दिलां, दॅट इज काउंटेड इन द पॅरामिटर. ते जर पॅरामिटर चॅक करत आज, म्हाका खात्री आसा की मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांच्या नेतृत्वा खाली ह्या सरकारान भारतीय जनता पार्टीच्या इन्फ्रास्ट्रक्चराच्या बाबतीत खंयच कमी पडूं ना. ज्या ज्या जाग्यार इन्फ्रास्ट्रक्चर जाय त्या त्या जाग्यार इन्फ्रास्ट्रक्चर आमकां दिल्लें आसा, मेळिल्लें आसा. केंद्र सरकारान पूर्णपणे डबल इंजिन गव्हर्मेंटाचो फायदो घेवन सगळो सपोर्ट आमच्या सरकाराक दिल्लो आसा. चवथीच्या पूर्व संदेक हो ब्रिज लोकांक ओपन करपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो आनी म्हाका आनंद जाता की कॉन्ट्रॅक्टरान तेन्ना आमकां सांगलें की चवथीच्या पूर्व संदेक आमी हें काम कंप्लीट करून हो ब्रिज लोकांक ओपन करपाक जाता. हो खीण परवरे खातीर इतिहासीक आशिल्ल्याचे मंत्री रोहन खंवटे हांणी ह्या वेळार उलयतना सांगलें. जेन्ना आज PWDचो जो एक ड्रीम प्रोजेक्ट आशिल्लो, सदांच एक ड्रीम प्रोजेक्ट आसता, तसो एक ड्रीम प्रोजेक्ट with the type of connectivity which was here, connecting the north to the capital city and towards south. ह्या इन्फ्रास्ट्रक्चरान हो एक सेगमेंट खूब म्हत्वाचो आशिल्लो. लास्ट 2014च्या नरेंद्र मोदीजीच्या नेतृत्वात म्हाका दिसता आमी इन्फ्रास्ट्रक्चराचे पेडणेच्यान काणकोण पर्यंत वेगळे वेगळे पूल पळयले, ब्रिज पळयले, रोड्स पळयले, वायडनिंग ऑफ रोड्स पळयले. आनी ह्या इन्फ्रास्ट्रक्चरान गडकरीजीचो सहकार्य मेळटा आसतना नरेंद्र मोदीजीचे विजन ह्या सहकार्यान डबल इंजिन सरकारान गोंय PWD खात्यान अंडर द लिडरशीप ऑफ चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत म्हाका दिसता हे उपक्रम आमी केल्ले आसा. आनी दीस टर्म्स ऑफ बेस्ट ऑफ वॉटरवेज, रोडवेज, रेल्वेज आनी एअरवेज अलाउज अस टू टॉक अबाउट टुरिझम इन अ बेटर एस्पेक्ट. वचयात फुडल्या खबरे कडेन. राज्यांतलो सैम आनी नितळसाणेचो अनुभव घेवपाक पर्यटक व्हडा संख्येन गोंयांत येतात. हाका लागून गोंय नितळ आनी सुंदर दवरपाची जबाबदारी फकत सरकाराची न्हय जाल्यार सगळ्यांचें सहकार्य गरजेचें अशें मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी सांगलां. रुरल एक्सलरेटर प्रोग्राम 2026च्या भोवमान सुवाळ्यांत ते उलयताले. ह्या सुवाळ्याक पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हाजीर आशिल्ले. मुखेलमंत्र्यांचे हस्तुकी ह्या वेळार होम स्टे चालकांचो भोवमान जालो. आमकां 2 एम्बॅसेडर्सची गरज आसा. एक म्हणजे ग्रीन गोवा, क्लीन गोवा आनी इट इज वेस्ट म्हणजे क्लीन गोवा दवरपा खातीर आमकां वेस्ट काम करपी एक एम्बॅसेडर जाय. ग्रीन गोवा करपा खातीर आमकां झाडां सांबाळपी आनी ती झाडां रोवपी. आमी जेन्ना म्हटलां की पत्रादेवी पासून पोळे पर्यंत आनी सिन्स फ्रॉम द केरी टू परत फोंडा आनी मोले टू फोंडा ह्या कंप्लीट नॅशनल हायवेचेर आमी फक्त पावस कमी आशिल्लो म्हणून रोवपाक सुरवात करूंक ना, पण ती झाडांय रोवपाक सुरवात करतले. ट्युरिस्टाक जाय अरे वाव हे फिलींग येवपा जाय. हे केन्ना येतले जेन्ना आमी ग्रीनरी पळयतले, क्लिनलीनेस पळयतले तेन्ना येतले. आनी ते फिलींग आज जेन्ना आमी म्हणटा की ट्युरिस्ट पुराय गोंयभर भोंवपाक लागला. ट्युरिस्टर्स क्वेश्चन म्हणजे आमी फक्त बिचा वयलो कचरो काडून आमी स्पेंड करतात, फक्त तो आज बिचारूच भोंवना म्हणून आमकां नॅशनल हायवेचो कचरो काडचो पडलो, म्हणून आमकां गोवा स्टेट हायवेचो कचरो काडचो पडलो. आतां हो कचरो उडयता कोण? म्हणजे गोंया भायल्या काय कोण हाडून उडयना न्ही, गोंयकारूच उडयता. म्हणून हो मायंडसेट जर आमी थोडोसो बदलपाक शकले कंटिन्युअसली जाल्यार हे पॉसिबल आसा. आणि खबरापत्रांत आतां घेवया एक ल्हानसोच विसव. इन हाथों की लकीरों में एक कहानी है. ये हाथ कभी लकड़ियां बीनते हैं, कभी एक लूम पर, एक हथकरघे पर सपने बुनते हैं और कभी भारत के राष्ट्रपति के हाथों से पुरस्कार लेते हैं. भारत की कहानियों का और गांव की कहानियों का आज तक का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट ला रहा हूं. गांव से विद नीलेश मिश्रा, सिर्फ दूरदर्शन पर. सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे DD नेशनल पर. भगवान वेद व्यास जी के वचन रूपी सरोवर से प्रकट उपनिषद रूपी गायों का जो दूध है श्रीमद् भगवद गीता, और व्यावहारिक जीवन कर्मयोग जो भक्ति से मिठा किया गया हुआ है और उसी के द्वारा हमें अपना उद्धार करना है. ये हमारा जो संसार का जो रोग है उसका निदान उपचार रूप ये भगवद गीता है.
प्रतिदिन प्रातः 6:30 डीडी नेशनल चैनल पर। विसावा उपरांत येवकार पळोवया मुखावयल्यो खबरो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या स्टार्टअप इंडिया उपक्रमाक लागून देशांत तरणाटे नोकऱ्यो मागनात जाल्यार नोकऱ्यो दिवपाक लागल्यात अशें मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी म्हळां। आयडियाबाज स्टार्टअप गोवा 2026च्या निमण्या फेरयेंत ते उलयताले। ह्या वेळार पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले। गोंयांतल्या उत्कृश्ट स्टार्टअपां मदीं निमण्या पावंड्या वयली सर्त जाली। गीतांजली लोबो हिका पयलो गोंयचो उद्देगपती पुरस्कार मेळ्ळो। उद्देगा खातीर पूरक वातावरण तयार करपाक सरकार बांदील आसा अशें मुखेलमंत्र्यांनी ह्या वेळार उलयतना सांगलें। About a decade ago, the Prime Minister Narendra Modi ji has introduced the vision of Startup India, and he wanted the young Indian to shift from being the job seeker to job creators. That change in the mindset has produced the extraordinary result. India has grown around 400 recognizing startups and more than the 2 lakh startups in just 1 decade. Today, our country has proudly the 3rd largest startup ecosystem in the world. Every startup has succeeded to create the employment, it has developed the new solution and strengthened our economy. The professionals from across the country are choosing the Goa because they can work, innovate and enjoy the excellent quality of life at the same time. The vacation model and has shown that Goa offers much more than a beautiful destination. It offers the environment where the idea can grow. गोंय सरकार टाटा पावर कंपनीक राज्यांत वीज वितरण करपाक दिवचे नात अशें वीज मंत्री सुदीन ढवळीकर हांणी सांगलां। देशांतल्यो बेस बऱ्यो वीज वितरण साधन सुविधा गोंयांत आसात अशेंय तांणी म्हळां। नगरपालिका आनी पंचायतींनी टाटा पावर कंपनीक ना हरकत प्रमाण दिवचे न्हय अशेंय तांणी मागलां। हालींच एक सुतोवाच बाय विजय सरदेसायान दिला की टाटा पावर गोंयांत डिस्ट्रिब्युशना खातीर पंचायतींनी एनओसी मागता आनी गव्हर्मेंट मार्फत ते मुखार चल्ल्या म्हणून दिस इज टोटली रॉंग इश्यू। तांणी एखादो पंचायती कडेन एनओसी कोणाकूय मागले आसतली। आमच्या JRC डिस्कशनात आमी सगळे नेगेटिव्ह मांडिल्ले आसा। नंबर 2, आमचे गोवा सरकार कोणाकूच डिस्ट्रिब्युशन लायनी आमच्यो ज्यो आसा त्यो दिवपाक तयार ना। आमी मोठो इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार केला, तातूंत नवी सबस्टेशनां केल्या, नवी मोठी सबस्टेशनां केल्या, जुनी सबस्टेशनां आशिल्लीं ती सगळी अपग्रेड केल्या, अंडरग्राउंड केबलिंग केला आणि अशें आसतना अशा वेळार कोणी दुसरी एजन्सी येवन गोंयांत गोंदळ घालपाक सोदता तें आमकां मान्य ना आनी गव्हर्मेंट सदांच हेका ओपोज करतले। गोंयांतल्यान पंढरपूर वारीक वचपी गोंयांतल्या नोंदणीकृत वारकरी दिंडींक अनुदान दिवचे खातीर गोंय सरकारान येवजण जारी केल्या। कला आनी संस्कृती संचालनालया कडेन नोंदणी केल्ली खंयचीय वारकरी दिंडी ह्या येवजणेक पात्र थारतली। ह्या दिंडीक आषाढी वा कार्तिकी वारी चलत करची पडटली। वर्साक एक फावटूच ह्या येवजणेचो लाव घेवपाक मेळटलो। कला आनी सांस्कृतीक मंत्री रमेश तवडकर हांणी आयज मडगांव घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंत ही माहिती दिली। फाटल्या वर्साक विधानसभेक 30 सेशन पावसाळी सेशन आमी ह्या वर्सांतल्यान ती वारी खातीर वेगळी स्किम्स लॉन्च करचे अशा प्रकारचे एश्युरन्स त्या वतीन आमी दिल्ले आनी ते आज ते पुराय करता आसतनाच माननीय मुख्यमंत्री गोंय सरकारचे सगळे आमचे आमदार मंत्री ह्या सगळ्यांनीच आमकां तितलोच पूर्णपणे सहकार्य ह्या सगळ्या करपाक दिलें आनी ते आमकां आर्ट एंड कल्चर खात्याक ही योजना करपाची भाग्य आमकां मेळ्ळें आनी त्यामुळे फाल्यां ताजो विशेष कार्यक्रम दवरलो आनी त्यामुळे ताजी एक विस्तृतपणे म्हायती आनी फाल्यां वारीक वचपी जे लोक आसा तांणी येवचें अशा प्रकारचे विनंती आसा आनी सगळ्यांक कळची म्हणून आज विशेष करून पत्रकार परिशद म्हाका ह्या योजने संदर्भात सांगता खूब आनंद जाता।
येत्या विधानसभा वेंचणुकेच्या फाटभुंयेर भारतीय जनता पक्षाची संघटना घटमूट करपा हेतान धारगळे भाजपा कार्यकर्त्यांची जोड बसका जाली। ह्या बसकेक थळावे आमदार प्रवीण आर्लेकर आनी पक्षाचे जाळवणदार हाजीर आशिल्ले। फाटल्या वेंचणुके वेळार पक्षापासून पयस गेल्ल्या वडील कार्यकर्त्यांक परत हाडून पक्ष संघटना अदीक घटमूट करपाचेर ह्या वेळार अदीक भर दिलो। ह्या वेळार ज्येष्ठ कार्यकर्ते, तरणाटे आनी बायलां कार्यकर्त्यांनी येत्या विधानसभा वेंचणुकेत पेडणे मतदारसंघात परतून भाजपा उमेदवाराक वेंचून हाडपाचो निर्धार उक्तायलो। मन की बाताक जो सपोर्ट दिलो, जो आयज 51 बुथाचेर आमी सक्सेस जाले आनी आमी ते करून दाखयले। ना म्हटले 1800 अशे लोकांनी ते पळयले मन की बात। तेन्ना म्हाका कळ्ळें कितें अशे आमचे सगळे कार्यकर्ते जे आसात ते हेजे फुडें जे 1800 न्हू हेजे फुडें 5000 करून दाखोवपाक तांकां ताकद आसा आनी ते करून दाखयतले। जे आयज BJP सरकाराचे खुबशीं कामां आतां स्टार्ट जातले प्रोग्राम्स, तसोच म्हाका तुमचो सपोर्ट जावो पडटलो। ताका लागून आयज तुमकां सगळ्यांक हांवें उलो केल्लो आसा। एवरी टायम कसलेंय कितें आसलें जाल्यार तुमच्या सपोर्टाचेर सगळे आयज आमी सक्सेस जाल्ले आसा सगळे प्रोग्राम करपाक। ताका लागून असो तुमचो फुडें बी सपोर्ट आसचो। ह्या वेळाचेर आमी सगळ्यांनी ठरयला की ह्या वेळाचेर सुद्दां आमी भारतीय जनता पक्षाचो आमदार हो पेडण्यान निवडून हाडटले आनी त्या खातीर आमी आज एक प्रतिज्ञाच केल्ली आसा सगळ्यांनी। आनी आमकां खात्री आसा की ह्या कार्यकर्त्यांच्या बळाचेर हो फुडलो जी निवडणूक जातली ती केन्नाय जावं, डिसेंबरान जावं नाजाल्यार फेब्रुवारीन जावं, त्या निवडणुकेत पेडणे मतदारसंघात भारतीय जनता पक्षाचो जो उमेदवार आसतलो आनी जास्त करून प्रवीण भाई आर्लेकरच आसतलो। गोंयांतल्या ब्राह्मण उद्देजक आनी वेवसायिकांक एकठांय हाडच्या खातीर सुरू केल्ल्या सक्षम वेवसायीक जाळ्याचो शुभारंभ केरी फोंड्यांतल्या विजया दुर्गा देवस्थानात जालो। गोंयांत द्रविड ब्राह्मण संघटनेन हो उपक्रम सुरू केला। ह्या वेळार उद्देजक नितीन रानडे मुखेल सोयरे म्हण जाल्यार उद्देजक किरण देसाय मानाचे सोयरे म्हण हाजीर आशिल्ले। सुमार 250 वयर उद्देजकांनी ह्या कार्यावळींत वांटो घेतलो। उद्देजक नितीन रानडे हांणी आपल्या उलोवपांत उद्देग, फुडारपण, वेवसायीक प्रामाणीकपण आनी एकमेकांच्या सहकार्याचें म्हत्व सांगलें। मला वाटतं बिझनेस नेटवर्किंग हा एक मोठा त्याच्यातला भाग आहे, जिथे आपण एकामेकाला भेटतो, एकामेकाची गरज समजतो, एकामेकाचे व्ह्यूज एक्सचेंज करतो, त्याच्यामुळे आपल्याला माहिती पडतं की काय चालू आहे। आणि सध्या बिझनेसमध्ये नेटवर्किंग या शब्दाला खूप खूप महत्त्व आहे आणि म्हणून मी परत एकदा द्रविड ब्राह्मण संघाचे अभिनंदन करतो की त्यांनी पुढाकार घेऊन आणि नवीन लोकांनी पुढे हा उपक्रम सुरू करायचा ठरवलं आणि मला आशा आहे की बरीच लोक या उपक्रमाचा फायदा घेतील, त्यांना त्याचा फायदा होईल। ह्या वेळार 23 ज्येष्ठ उद्देजकांचो भोवमान केलो। तशेंच वेगवेगळ्या क्षेत्रांत उल्लेखनीय वावर करपी 16 तरणाट्या उद्देजकांचो आनी तांच्या वावराचो भोवमान ह्या वेळार जालो। केंद्रीय शेती मंत्री शिवराज सिंग चौहान हांणी आयज व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगा वरवीं सगळ्या राज्यांकडेन संवाद साधलो। हांणी विकसीत भारत रामजी येवजणे खाला 25,863 कोटी रुपयांचो पयलो हप्तो वितरीत केलो। ह्या वेळार उलयतना केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंग चौहान हांणी सांगलें की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचो संकल्प विकसीत भारताच्या निर्मणेचो आसा आनी तोच संकल्प प्रत्यक्षांत हाडपा खातीर ही येवजण चलणुकेंत हाडल्या। बेहतर रोजगार देने की संकल्प के साथ, क्योंकि गांव और गरीब प्रधानमंत्री जी और एनडीए की सरकार की प्राथमिकता है, तो हर मजदूर को मांगने पर सुनिश्चित काम मिले और इसलिए मनरेगा में जितनी कमियां थी उनको दूर करते हुए 1 जुलाई से विकसित भारत रामजी योजना पूरे देश में लागू हो गई है। आज हमने मजदूर भाई और बहनों को मजदूरी देने के लिए
भारत सरकार की ओर से 25,863 करोड़ रुपए की मदर सैंक्शन राज्यों को जारी की है। आणि खबरापत्रांत आता घेऊया एक लहानसोच विसव. हम ला रहे हैं श्री अन्न की रेसिपीज, स्वादिष्ट, चटपटी और हेल्दी. हजारों सालों का विजडम आज के स्टाइल में. देखिए फ्लेवर्स ऑफ श्री अन्न ओनली ऑन दूरदर्शन. ईट राइट इंडिया. फ्लेवर्स ऑफ श्री अन्न, सेहत और स्वाद के संग हर रविवार रात 10:30 बजे. पुनः प्रसारण सोमवार सुबह 11:30 बजे, सिर्फ टीटी नेशनल पर. ये है योग यात्रा, ये संयोग यात्रा, ये है योग यात्रा. योगाभ्यास से आपके मन और शरीर में एक ऐसी शक्ति या ऊर्जा उत्पन्न होती है जो आपको ऐसी ताकत देती है जिससे आपके शरीर में कोई रोग, कष्ट और व्याधि नहीं पनपने देती. देखिए आरोग्य योग प्रतिदिन प्रातः 7 बजे, पुनः प्रसारण रात 11:30 बजे, सिर्फ डीडी नेशनल पर. देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल. विसवा उपरांत येवकार पळोवया मुखावयल्यो खबरो. आयज लखनौ हांगसर भारतीय जनता पक्ष आनी एनडीएच्या वांगडी पक्षांची एक म्हत्वाची बसका जाली. भाजपाचे राष्ट्रीय मुखेली नितीन नवीन हांच्या मुखेलपणा खाला ही बसका जाली. ह्या बसकेंत एनडीए भितर समन्वय, येत्या वेंचणुका खातीर रणनीती आनी पक्ष विस्तारा विशीं भासाभास जाली. ह्या वेळार उलयतना भाजपा मुखेली नितीन नवीन हांणी सांगलें की उत्तर प्रदेशाक उत्तम प्रदेश करपा खातीर एनडीएच्या सगळ्या वांगडी पक्षांनी मजत केल्या. तांणी विश्वास उक्तायलो की 2027 वर्सा जावपी वेंचणुकेत भारतीय जनता पक्ष प्रचंड बहुमतान सरकार स्थापन करतलो. पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी अपने आप को चुनाव के मैदान में रखी है और हम सुनिश्चित करेंगे कि उत्तर प्रदेश को जो उत्तम प्रदेश का बनाने में एनडीए के सभी दलों ने मिलकर काम किया है और हमारे नेतृत्वकर्ता माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जिस सेवा के भाव से जनता के बीच में काम किए हैं, मुझे पूरी उम्मीद है 2027 के चुनाव में हम प्रचंड बहुमत की एनडीए गठबंधन की सरकार बनाएंगे. उत्तर प्रदेशांतल्या लोकांक राज्यांत गुंडाराज, माफिया राज तशेंच दंगली जाल्ल्यो नाकात. तांकां सुशासन जाय, सुरक्षितता जाय अशें उत्तर प्रदेशचे उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य हांणी ह्या वेळार उलयतना सांगलें. उत्तर प्रदेश में कमल खिलेगा तो कमल की तरह प्रदेश खिलेगा और प्रदेशवासी खिलेंगे. और समाजवादी पार्टी की साइकिल अगर चलेगी तो सबको कुचलने का काम, सबको दबाने का काम, सबको धमकाने का काम, जमीनों पे कब्जा करने का काम, यह सब करेंगे. इसलिए श्री अखिलेश यादव जी मुंगेरी लाल के हसीन सपने न देखें. विकसित भारत और विकसित उत्तर प्रदेश यानी 2047 अभी 21 साल और समाजवादी पार्टी सत्ता के इर्द गिर्द भी दिखाई नहीं देगी. उत्तर प्रदेश भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष नीरज सिंग हांणी सांगलें की राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन नवीन हांणी कार्यकर्त्यांक मार्गदर्शन करून तांची उमेद वाडयली आनी फुडल्या वर्सा जावपी वेंचणुके विशीं मार्गदर्शन केलें. कि नवनियुक्त टीम के आते ही उन्होंने लखनऊ पधारकर सभी पदाधिकारियों को अपना मार्गदर्शन किया. हमारे कार्यकर्ताओं का जो उत्साहवर्धन किया, लखनऊ की धरती ने भी उनका उस प्रकार से स्वागत किया कि हम कह सकें कि मुस्कुराइए कि आप लखनऊ में हैं. उस प्रकार का भव्य आयोजन कल हुआ. आज पूर्व अध्यक्षों के साथ उनके अनुभव को भी आज साझा कर रहे हैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी. और उसके बाद एनडीए के घटक दल जिनके साथ आज मिलकर भारतीय जनता पार्टी की 22 राज्यों में सरकार है और उनके साथ आगे 2027 की तैयारियों के संदर्भ में भी एक तरह से एक सुंदर पटकथा हम लिख सके, उसकी तैयारी की जा रही है. वचयात फुडल्या खबरे कडेन. हवामान खात्यान गोंयांत आयज सावन 9 जुलय मेरेन येलो अलर्ट जारी केला.
उटंगाराच्या पावसा वांगडाच गोंयांत जायत्या सुवातार नेटान वारें व्हांवपाचो अदमास उक्तायला. 5 आनी 6 जुलय दिसा वराक 50 ते 60 किलोमीटर गतीन वारें व्हांवतले जाल्यार 7 ते 9 जुलय मजगती हे वारें 40 ते 50 किलोमीटराच्या वेगान व्हांवपाचो अदमास उक्तायला. ह्या काळांत उटंगाराचो पावस पडपाचो अदमास लेगीत आसा. लोकांनी जतनाय घेवपाचो उलो हवामान खात्यान मारला. इतल्या मजगती हवामान खात्यान महाराष्ट्र, अस्तंत बंगाल, ओडिशा आनी केरळम खातीर रेड अलर्ट जारी केला. जाल्यार फुडल्या 4 दिसांत मॉन्सून हरियाणा, पंजाब आनी राजस्थानात फुडें वचपाक अनुकूल हवामान तयार जाला. तशेंच दिल्लीत मध्यम पावस पडपाचो अदमास उक्तायला. केरळमांतल्या कांय वाठारांत वाऱ्या सयत उटंगाराचो पावस पडपाचो अदमास आसा. गुजरातेतूय भरपूर पावस पडपाचो अदमास आसा. अस्तंत बंगालांतल्या कांय जिल्ह्यांत रेड अलर्ट जारी केला. महाराष्ट्रांत उटंगाराचो पावस पडत आसा. फुडल्या 72 वरांत भरपूर पावस पडपाचो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला. सामकीच गरज आसल्यारूच घरा भायर सरचें असो सल्लो DMCन दिला. कितल्याशाच न्हंयांकूय हुंवार आयला. पणजे वेधशाळेन कळीत केला त्या प्रमाण फाटल्या 24 वरांत 23.9 मिलीमीटर पावसाची नोंद जाल्या. आतां मेरेन 1063.4 मिलीमीटर पावस पडिल्ल्याची नोंद जाल्या. आनी आतां पळोवया आयचें तापमान. पणजे वेधशाळेन कळीत केला त्या प्रमाण आयचें चडांत चड तापमान 32 अंश सेल्सियस आनी उण्यांत उणें तापमान 27 अंश सेल्सियस इतलें नोंद जालां. आनी आतां खबरो सोंपोवचे आदीं परत एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो. पर्वरे उड्डाण पुलाच्या निमण्या सेगमेंटाचें काम पुराय. चवथी आदी पूल सुरू करपाचें सरकाराचें नियोजन. गोंय नितळ आनी सुंदर दवरपाची जबाबदारी प्रत्येक नागरिकाची. मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत. टाटा पॉवर कंपनी गोंयांत वीज वितरण करपाक दिवचे नात. वीज मंत्री सुदीन ढवळीकर. विकसीत भारत जी रामजी येवजणे खालचो पयलो हप्तो केंद्रीय शेती मंत्र्यांनी केलो वितरीत. आनी राज्यांत 9 जुलय मेरेन येलो अलर्ट. महाराष्ट्र, अस्तंत बंगाल, ओडिशा आनी केरळमा खातीर रेड अलर्ट. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो तुमी सामाजीक संकेतथळाचेरूय पळोवंक शकतात. ते आमच्या एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबूक पेज DD न्यूज पणजी आनी यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर पळोवंक शकतात. तशेंच DD चॅनल आतां टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, फ्री डिश चॅनल क्रमांक 125 आनी डिश TV चॅनल क्रमांक 4013 चेर पळोवंक शकतात. प्रसार भारतीच्यो तरेकवार कार्यावळी पळोवपा खातीर प्रसार भारतीन नवें OTT ॲप सुरू केला जाचें नांव आसा वेव्ज. ह्या ॲपा वरवीं दूरदर्शना वयल्या फामाद कार्यावळीचो आनंद रसीक घेवंक शकतात. हाच्या खातीर पळोवप्यांनी मुजरत वेव्ज ॲप मोबायलाचेर डावनलोड करचें आनी दूरदर्शनाच्या नव्या पोन्न्या कार्यावळीचो आनंद घेवचो. आनी इतल्यान हें खबरापत्र हांगाच सोंपता. परत मेळया फाल्यां सांजे 4 वरांचेर फुडल्या खबरापत्रांत. नमस्कार. गीत, नृत्य आणि संस्कृती तसेच वेगवेगळ्यो कथा, माहितीपट आणि तरेकवार ग्लिट्स अँड ग्लॅमर्स. टाटा प्लेचेर चॅनल क्रमांक 1995 वयल्यान तुम्ही खंयसरूय आसात थंयच्यान DD गोवाचो आनंद घेऊ शकतात. आज फिर लेट? ये क्या मजाक बना रखा है? तुम्हारी इस महीने की सैलरी भी थोड़ी लेट कर दें? नहीं सर. या स्पीक. फिर डिश रिचार्ज करना भूल गए? बेबी बस 1 मिनट.